तुम्हारे साथ है। Chairperson जी Bengal CM Mamata Banerjee take direction allowing to thank the Indian military army and navy thank करपाक एक rally करपाक. It was nothing political. Politics in the line allowed. So just to show our solidarity and our support to the Indian army, the navy, and the paramilitary. Basically, तुमको आम्ही thank you म्हणपाक देव बरें करूं म्हणपाक गोंयचे भाशेन ते आहाय म्हण आमी आजी गोंय सदवार आहाय सुसेगाद आहाय आनी आमी आमकां बरें जिवीत जियेताय आनी जे आर्मी ओ मिलिटरी आहाय तेंगे जे फॅमिलीज आहा जावं तेंगे माय जावं तेंगे बायलांक भुरग्यांक आमी काळजांतसून थँक्यू म्हणपाक सोदताय की तेंगे भुरग्यांक तेणी आमकां सावार करपाक तेणी बॉर्डरीचेर धाडले ते आमकां लावूंक मागताय आमच्या रियली कांय बारीकशें आमगे ग्रेटिट्यूड तेंका दाखोवपाक जाता हेज्या चड आमच्यान कांय करूं जायना बट दीस इज अ वे दीस इज अ symbol of saying a thank you to them and we great gratitude आमी सगळी फॅमिली जेके ते खंय ना खंय तेंगे पूत जावं तेंगे घोव जावं तेंगे चेडे ते इन द आर्मी आनी तेंगे काळजांत तो ऑन बिहाफ ऑफ गोवा TMC हांव कन्वेनर थँक्यू म्हणून सांगता ते आमच्यान शिकपाक आमगे आर्मी पासो तो आमगे जवाना पासो जावं ती दादली जावं बायल जावं तेंका काळजांत आमी देव बरें करूं That's not answered in a political way. It is like आमी बिल्लांचो सगळो लोक आनी बेलसांवचो जावं तळो सांकवाळेचो एकठांय येवन त्या मार्याना उतरां येवपी आयचे फक्त येयले आमगे आर्मीक थँक्यू म्हणून दाखोवपाक कारण आमगेलो ग्रेटिट्यूड आमगे मोग तेंका दाखोवपाक पासून.